आता आम्ही सोगोट आयकतात, पेपराचेर येता, टीव्हीचेर येता, सरकार सांगता की गोंयांत उदकाची परिस्थिती भयंकर बिगड आसा. 15 दिसांक पासून पाणी मेवतले म्हणून फाटले 2 दिसांक सांगलें. आयज 2 दीस 3 दीस गेले, 12 दीस उरले. आनी आनी जेन्ना परिस्थिती येतली ते परिस्थिती बंद करपाक वा आडावपाक ऑर टू रिस्ट्रिक्ट द क्रायसीस, वॉट स्टेप्स सरकारान कितें केलां? कांय ना अजून पासून. सांग तर आमकां ना. आयज कन्स्ट्रक्शनाक जी उदक चल्लां ते टँकरान जावं ते बोरवेलान जावं, आयज मनशाक उदक मेळ. आमची शेतां उरल्यांत चुकत. लोकांनी बी घातला तोरवो रोवपाक, कांय ना, पाणी ना. ते बांयचे पाडटात, खुंचे काडटात पाणी. हे सरकारान सगळे कितें म्हणटात ते आमचे कॅचमेंट एरिया जे आसले, दोंगर बिंगोर सगळे काबार केले. वॉटर बॉडीज आसले, पॉन्ड्स आसले, धाकटी धाकटी तोळी आसली, ते पुरयले, कन्स्ट्रक्शन केलें. आतां जालें तें जालें. आतां तरी आमकां सांगात, सरकारान हें चिंतूंक जाय, हें देव कित्याक धाडून दिता म्हणून. आनी आमी वोटरांनी चिंतूंक जाय, हें आमी खंय चुकलां काय म्हणून. आमी जर खंय चुकलां काय विचारीत जाल्यार आमकां दिसता की आमी भेरे जाल्यात म्हणून. तकलेन कांय ना. आमचें वागप मातशें बरोबर चिंतूंक जाय. प्रमाण जातात आनी आपणाक जाय तें करतात. हांव एक सुचोवणी दितां, इमिजिएटली सरकारान उदक सगळे कन्स्ट्रक्शन सायटाक बंद करूंक लावंक जाय तिंका. सगळे टँकर जी तिंका सप्लाय करता, वेदर इट इज प्रायवेट, कमर्शियल, एवरीथींग हेज टू कम टू अ स्टँड स्टील टील इट रेन्स. सरकारान सांगूंक जाय टँकरांक बंद करा, जाल्यार ताबडतोब फायन पडटली म्हणून. एक थेंबो आमकां मनशांक जगपाक जाय पडटले. त्या कारणाक लागून हें सगळें उदक बंद करपाचें कन्स्ट्रक्शन सायटाक. ऑल टँकर्स, बोरवेल सप्लायing, no one drop of water should be allowed this, so that आमकां खंय तरी सांबाळ दवरून फुडें कितें जाता तें देवाच्या हातीन दवरया. थँक्यू.